सर मातसो फुडें यो गुड मॉर्निंग. आयज पब्लीक मिटींग आहा. तुमकां तुमच्या लागींचे सगळे मतदारसंघ आसा, सांखळी जाता आनी म्हादयचो मेन इशू आहा. तुमी कशें पळयता? हांव सदांच म्हणलें मरे की हांव म्हादयचे बरोबर पयलूय आशिल्लो, आयजूय आसा आनी मुखारूय आसतलो. कारण म्हादय सदांच आमची लायफलायन जावन आसा आनी म्हणूनच सरकार आपल्या दरबारा लेवलाचेर सुद्दां भरपूर प्रयत्न करतात आनी सगळे मंत्री आमदार सगळ्यांनी एकठांय येवन हो लढो लडपाची गरज आसा. ताजेर कॉम्प्रमायज कांय ना हें हांव सांगत वता. जसो जसो वेळ येतलो तसो तसो ज्यो काही गोष्टी आमचे लिगल बॅटल, आमचे टॅक्निकल बॅटल हें सुद्दां माळप हा तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां आज प्रयत्न करता. सगळ्यांनी एकटे येवपाची गरज आहा. म्हटल्यार आयज पब्लीक मिटींग आहा, तुमी वयतले की आज असेंब्ली आसा न्ही पब्लीक म्हणल्यार आमचे जे कोण वेलविशर्स आसात, आमचे जे कोण आसात ते सगळेच थंय अटेंड जातले. तुमचो सपोर्ट आहा? मिटिंगेक पार्टिसिपेट जातले सर. तुमचो सपोर्ट आहा? कितें म्हणटालो म्हादयक सामकें आमगेलो पब्लीक अवेरनेस डेफिनेटली आमचे पब्लीक अवेरनेस बरेचशे जाण करता. इवन म्हजे मतदारसंघात सुद्दां अवेरनेस चालू आयज जे एनजीओन जो कॉल केला तेजे खातीर डेफिनेटली म्हजो पूर्ण पाठिंबो आसा. थँक्यू.